ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार विशय आसा दोन खात्यांचो दोन्ही लक्ष्मीकांत पार्सेकारा कडेन आशिल्ली हेल्थाची आमी हाजे पयलीं चर्चा केल्या उरल्या ती पंचायत आनी एक एनिमल हजबंड्री आनी म्हाका दिसता काल विधानसभेक जें कितें जालां आनी ज्या पोटतिडकीन सगळे जाण उलयल्यात दोन्ही खात्यांचेर हेल्थाचेर तर उलयल्यातच तेन्ना कळटा की बाबा कांय गजाली कितली प्रकर्शान जाग्यार घालपाची गरज आसा ती दोन्ही विशयांचो अभ्यास केल्ले दोन मानेस्त तुमचे बरोबर आहात दोन आमदार आसात पयले आसात ते अपक्ष उमेदवार नरेश बाब सावळ स्वागत तुमचें आनी दुसरे आसात म्हणजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार निलेश बाब कामरार सुरवात एनिमल हजबंड्री वेल्यान करी आनी मागीर पंचायती कारण एनिमल हजबंड्री विशय सहजासहजी डिस्कस करप जायना कितें असो रोश आसा तुका ते एनिमल हजबंड्री खात्याचेर की ह्या खात्या भितर सुद्दां तुमी सरकाराचेर टिका करतात आनी सामकें अशें खावपा वतात हांगा खात्याचेर रोश ना हय तसं पळोवपाक गेल्यार मंत्री म्हणून पार्सेकराचेर रोश ना पण जे खातें चलयता पळय त्या मंत्र्याचेर रोश आसा आणि ज्या पद्दतीन ते चलता आयज कामधेनू सुदारीत स्कीम काडल्या अक्षरशः लोक त्रासान पडल्या हेचो अर्थ असो की लोकांक त्यो गायी नाका जाल्या ज्या पद्दतीन तांकां गायी ज्यो मेळटा पळय त्यो जर पळयत जाल्यार हो धंदो दुदाचो नाका अशा पद्दतीन तेंचेर संकट येयल्ल्या भशेन आसा म्हणजे जवळ जवळ समजा जर तेंच्यांनी 80% ज्यो गायी तेंच्यांनी हाडून ज्यो दिल्या तांकां न्ही तातूंतले 80% गायी आजून हें जावंक ना वियोंक ना आजून म्हणजे अक्षरशः तो फार्मर त्रासान पडलेलो म्हणजे अशी कितलीशीच लेटरां म्हाका फार्मरा कडल्यान येयल्ली आसा आनी आमी कशें आसा आमचो जो भाग आसा तो चड असो म्हणजे दूध उत्पादन करपी असो भाग आमचो म्हणजे बिचोलीचो मतदारसंघ आसा तो म्हणजे बिचोली तालुको आसा तो अशें म्हणया की त्या भागांतल्यान कितलेशेच हे म्हणजे आतां लाटंबारचे म्हाका दिसता जवळ जवळ 4000 ते 5000 लिटर दूध म्हयन्याक हें करता इतलो ग्रोथ जाल्लो आसा म्हणजे तेतून ग्रोथ म्हणजे कशें गायी दिता अशें न्ही तातूंतल्यान जे शेतकरी वाडले आनी शेतकरी वाडले म्हणून दूध वाडलें हाचो अर्थ तो कळ्ळें न्ही म्हणून हांव कितें म्हणटालो की ही जी स्कीम काडल्या कोणे सरकारान जी सुधारीत स्कीम काडल्या ही शेतकऱ्या खातीर न्ही ही त्यांच्या ऑफिसरा खातीर म्हणजे ऑफिसर श्रीमंत जातात ऑफिसर श्रीमंत जाले शेतकरी न्ही म्हणजे एखाद्या वेळार समजा जे आतां ते तामिळनाडूच्यान गायी हाडटा हांवें फाटले फावटी हो प्रश्न मांडिल्लो सरकारा कडेन की तुमी शेतकऱ्याक मुभा दिया त्यांच्या पसंतीनुसार त्यांच्या चॉयसानुसार तुम्ही तांकां गायी हाडून आणि त्यो तांकां हाडून मागीर समजा जर फेल जालो जाल्यार मागीर तेंची चूक पूण हे कितें करता हे तामिळनाडून इरोड म्हणटा थंयच्यान गायी हाडटा आनी त्यो गायी हाडटा आसतना कितें थंय बाबा तेंच्या बरोबर डॉक्टर वयता ते तपासून बरें बरें पळोवन बी हाडटा ना एक कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो कॉन्ट्रॅक्टर गायी घेवन येता आनी त्यो गायी घेवन येतकूच मागीर हांगा तेंचें ऑक्शन जाता सो बेजिकली तुम्ही म्हणटात की सगळं दलालीचो धंदो चालला एक्झॅक्टली आयतारा आमी एक स्टिंग ऑपरेशन केल्लें तातूंत भितर एक गजाल दिसताली की जी गाय जी दिसाक 20 लिटर दिवपाक शकता तशी आमी कोल्हापूर पयलें किंवा बारामती सारके वाठारांत जर फायंड आउट केलें तर तिजो रेट ते खंय तरी 49-50 हजार म्हण सांगताले आनी तोच जर गव्हर्मेंटाचो कॅटल मेल्या भितर जर वचून पळयलें जाल्यार थंय ते 70 हजार म्हणटाले की 70 हजारा सकयल आमकां येवपाक मेळना अशे तरेन रेटीन तुगेली गाय दितात तातूंतले कांय जाण फार्मर सामके अशी रडपा येवन सांगताले की आमी 5 वेल्ल्यो तातूंतले 3 मेली म्हणून दिसता की ही गजाल जितली सिरियसली घेवपाक जाय आशिल्ली आनी पॉलिटिकल लेवलाचेर जितले हातूंत भितर इंट्रस्ट घेवपाक जाय आशिल्लो तो जालो ना म्हणून म्हाका दिसता हांव कितें नरेश बाबा तुमी कितें म्हणटा ओके इट मे नॉट बी सगळे सारके देर आर थिंग्स वीच हॅज कंटिन्यूड ही स्कीम सरकाराची पयली आशिल्ली आनी ती चालू दवरलेली आसा आतां तेजे आतां पार्सेकर बाबा कडेन हे हजबंड्री म्हाका दिसता 6-7 म्हयने पयलीं येयला तेजे पयलीं ऑनरेबल CM कडेन आसले सो ही हॅज बीन ट्रायंग टू फायंड आउट वॉट आर द डिफिकल्टीज इन द स्कीम आतां पयर जेन्ना भाशण जालें तेन्ना मिनिस्टरान स्ट्रेट सांगलां की स्कीम नाव इज गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीबडी म्हणजे खंयच्यान तूं हाडून घे सो दॅट दे हॅव रियलायज दॅट खंय तरी लॉजिस्टिकल सपोर्ट दितले म्हणून हय एक नंबर 1 नंबर 2 ताका दोतोराची सर्टिफिकेट जाय पडटाली म्हणजे दोतोर व्हरप पडटाले आतां तेजे बंदी ना ही सेट कोण व्हडली गाय आहा ते वचून हाडपाक शकता म्हणजे दे हॅव कम दे रियलायज दे सगळी गोश्टी ज्यो जाता त्यो सारक्यो जायना आनी द रायट टायम व्हडलो फरक पडना हे रियलायज दुसरें जें आसा दॅट सबसिडी
ती सबसिडी देखून जी लिमिटेशन आशिल्ली ती वाडयल्ली आसा. सो दे हॅव टेकन कॉन्फिडन्स ऑफ द म्हणजे कितें चल्लां आसा तें. यू आर नॉट हॅपी कारण ते म्हणतात तुम्ही इश्यूज रेज केले, आम्ही दखल घेतली, आम्ही करेक्शन करतात. ना इश्यू घेतले बरोबर आसा, पूण आतापर्यंतच्या लोकांक जे त्रास जाले पळय त्या त्रासांचे कितें? आता तुम्ही सबसिडी म्हटली बरोबर आसा, पूण एखादी समजा गाय हाडली, तुमचे 40,000 रुपया मेळटाले शेतकऱ्याक. 40,000 रुपयान तो गाय हाडटलो, गायीक कितले पडटाले? 60,000 70,000. ताका 30,000 रुपया आपले घालचे पडटाले स्वताचे, बरोबर. प्लस 10,000 पयलीं घालचे पडटाले, म्हणजे 40,000 आणि ताका घालचे पडले. जनरल आशिल्ले तांकां घालूंक पडटले. 40,000 आपले एका घालचे सबसिडी जाल्ले पडले, फुल. प्लस ताका त्याचो इन्शुरन्स 40,000चा इन्शुरन्स वाढलो, प्लस तुमची एक वर्सा तुमची सबसिडी मेळना म्हणून बँकेचो इंटरेस्ट वाढलो. हे सगळे गजाली ना तुमकां सांगता. जेन्ना पळय सबसिडीचो हांवें विशय जेन्ना विधानसभेन रेज केलो तेन्ना सबसिडी केन्ना मेळ्ळी? शेनवारा दीस त्यांच्या अकाउंटार गेली, काल थोड्यांक मेळ्ळी सोमारा. कळ्ळें न्ही? म्हणजे आता ह्या दोन म्हणजे जवळ जवळ एक वर्साची सबसिडी तांकां मेळूंक ना. म्हणजे शेतकऱ्यांनी ते जगचे कशें? शेतकऱ्यांनी ते आपले दूध वाडोवपाक. खंयची सबसिडी पडटा तू? गायची सबसिडी, दुधाची सबसिडी? दुधाची सबसिडी आणि गायची दोनूय. दुधाची पळय आता म्हज्या मतदारसंघान इश्यू आशिल्ले. आता कुचडे मतदारसंघ जशे नरेश बाब सांगता ते भशेन खुबशे न्यू फार्मर्स तयार जाल्ले. आपण स्वता दुधाचो वेवसाय केल्लो आसा आनी हांवें खूब जाणां प्रोसेस करून त्यो बेगीन करपाक लायक मिल्क स्कीम तांकां मेळचे खातीर. आनी थंय खंय तरी विशय आशिल्ले ती सोसायटीचे ते पयशे सबसिडी मेळना. हांवें पर्सनली इंट्रस्ट घेतरी कळून येयलें की सोसायटी जे कशे ती फॉर्म धाडटले दे वे नॉट इन दॅट कितें म्हणटा प्रोसिजर सारको नाशिल्लो. ते प्रोसिजर सारके करतरी विदीन एक 10 दिसांनी तांकां येयले पयशे. आतां देखून काल परची खबर अशें करून ते जाता. दुसरी जी सबसिडायज स्कीम म्हणटा पळय गायची म्हणजे फॉर कामधेनू, आतां लोकांक थोड्यांक मेळना मानता, पूण कोणाक मेळना तेजेर चवकशी करपाक जाय. आनी हांव म्हणटा की सरकारान लोक आतां सगळे सांगता की मेळना. सो दे शूड टेक दीस पर्टिक्युलर केसीस एंड गव्हर्मेंट शूड आस्क इफ ही हॅज एप्लायड फॉर सबसिडी वाय ही हॅज नॉट गॉट सबसिडी विदिन द स्पेसिफिक टायम. दॅट इज द जॉब ऑफ द गव्हर्मेंट. आय एग्री. व्हॉट आय एम रेज करतकीर तुम्ही सिरियसली ह्या गजाली कडेन पळयतले म्हणटा. ना इश्यू रेज करचे पयलीं देखून इट शूड बी अ फॉर्मॅट दॅट गव्हर्मेंट जे System आसपाक जाय. सिस्टम आसपाक जाय. दॅट कोणा पळय जे दूधवाले दूध सप्लाय करता हे कितें करता. आनी म्हाका दिसता पळय आतां तूं आमचो पार्सेकर बाब आसा, हांव म्हणना की ऑनरेबल CMन करूंक नाशिल्लें, पण पार्सेकर बाब जो आसा ही इज अ लिटल सिस्टमॅटीक. आतां तुवें पळयलां कॉलेजीचे आतां GMCन पळय सीट्स ही हॅज इन्क्रीज टू 100, नर्सिंगाची वाडयल्या. म्हणजे ही इज इन दॅट एकॉनॉमिक वन ही दीस ऑल्सो विल पुट स्ट्रेट आनी तो करतलो. आय फील दॅट विदीन द नेक्स्ट 3-4 मंथ दीस सिस्टम वील वर्क स्ट्रेट. आनी खंय तरी आफ्टर गिवींग सबसिडी कित्याक येवना ही चवकशी जातली. नाही हे पळय कशें तुवें सीट वाडयले आनी कितें आमी GMCचेर या नाका, पूण सीट वाडयले सगळे आमी म्हणटा, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तेच आसा पयलींचे. म्हाका एक गजाल सांग, दुसरी गजाल जी आसा विशय आहा तो पंचायतींचो. ना पयलीं हे मातशें कंप्लीट करया. आनी जाय तुका? न्ही पळय कशें आसा की तूं जेन्ना पळय सबसिडी मेळटा म्हणटा पळय, जे पयलींची पळय आतां ते पाडकां जाता पळय, त्या पाडकांक सबसिडी आसा ती वाडोवपाक. त्या पाडकां जाले म्हणजे नातू जालो जाल्यार सुद्दां तांकां अजून सबसिडी त्या पाडकांची सबसिडी. एक सिंगल केस असते. नाही सिंगल अशी ना. सिंगल तू माझ्याकडे आणून आम्ही पोतून बसया. तू इंडिव्हिज्युअल केस माझ्याकडे दी, डिटेल हाडटा आणि आम्ही फुडें बसया. आमचे चुकता ते हांगा सर आमी बसून उपकारना. आयक सांगता, मिनिस्टरान सगळ्या शेतकऱ्यांक जमयले आणि बरी व्हडली भाशणां दिली. तितून अर्थ ना. तुम्ही ग्रुप करा, एक 50-50 जाणांचो ग्रुप करा आणि तेंचे कितें प्रॉब्लेम्स आसा पळय ते तुम्ही बरोवन काढा आणि ते एक सॉल्व करपाचो त्यांचो प्रयत्न करा. कारण तुम्ही वयता सगळी भाशणां दिता, ही स्कीम केली ती स्कीम केली, 50,000 केले. सिस्टम जावपा जाय म्हणून. पळय सिस्टम तो पळय सांगता पळय घाई दिली त्याची पाडूक जाले नातू झाला म्हणटा. तौसीफ ना तौसीफ आता पळय आता तियात्राचे करता पळय TRP वाडोवपाक करता पळय. हांव सांगता शेतकऱ्याचो प्रश्न माझ्याकडे दी मारे. माझ्याकडे एकूच केस दी. हांव नाला भितरले हांव येता. हांव पार्सेकर बाबा सांगता की हांव वचून तू म्हाका डेट दी, तू केन्ना येता, हांव शेतकऱ्यांना जमयता. 22 तारखेर असेंब्ली जावन बसया. 22 तारखेर बसया. 22 तारखेर बसया. बरें राव. हे 22 तारीख बसया. त्याच्या बरोबर सांगता भटक्या गोरवांचो जो प्रश्न आसा पळय तो सगळ्यात इम्पॉर्टंट. जीवन आता इबोला म्हणून पळय जो रोग तयार जाता पळय तो इम्पॉर्टंट. म्हजो एक विशय ह्या एनिमल हजबंडीन आसा की ज्या धर्तेचेर राजस्थानाक BJP सरकार आसा, जे गुजरातान BJP सरकार आसा आणि गोंयांनी BJP सरकार आसा,
गुजरात आयज मोदी कितें म्हणटा की गुजरात मॉडेलाचेर आयज सबंद देश तयार करपाक वयता तो म्हण हांव म्हणटा जर गुजरात मॉडेलाचेर देश तयार करपाक वयता जाल्यार गोंयांनी तुमी गोवंश हत्या बंदी करपाक जाय ही गरजेची आसा कारण हो इबोला किंवा हो सामको सेन्सिटिव्ह विषय हो सामको सेन्सिटिव्ह विषय हाजेर तुमच्या सरकारा भितर तरी एकमत जावपाक शकता तशें न्ही काव स्लॉटर आसा ते बंद गोंयान बंद जाल्ले आसा पूण इल्लिगली स्लॉटरिंग जाता आता इल्लिगल जे विषय हा इल्लिगल सगळ्याक चलता तुका गुजराताक सोरो मेळना ना ते गुजराताक सोरो मेळना आमकां हांव विचारता सांगता गुजराताक सोरो मेळना तुका इल्लिगल आसा इल्लिगल ही गोष्ट सगळ्याक चलता लिगल ही गोष्ट चलना आता इल्लिगलान तूं जर रिपोर्ट केलें जाल्यार एक्शन जाता एक्शन जायना न्ही आतां पयर देखून रावंड फोंड ते धरले लोकांनी तुवें प्रोडक्ट कवर केल्ले लोकांक ते नाकालेले करताले गाय मारताले वो कोणाक मारताले आनी तेचे आडाल आसताले ताचें तूप काडटा धरले न्ही सो दिस टायप ऑफ पूण हे अजूनय चालू आसा सोसायटी ना आमी गव्हर्मेंटाक ब्लेम करूं शकना सोसायटी जी आसा ही गव्हर्मेंट करता ही सोसायटीन हॅज टू बी शूड ब्रिंग इट टू द नजरे हाडपाक मागीर एक्शन घेना जाल्यार मागीर तूं सांगता तें आयकता नजरे काडून एक्शन घेना बरें पयर पणजे जे आमचे एनिमल लवर आसा तेंच्यांनी पणजे परत होच प्रकार धरलो तेंचे कितें केलें आतां तुमी त्या जे मळ्यांतल्या वाठारांतले जे लोक आसा पळय पणजे ना मुख्यमंत्र्यांचे हे कितें मतदारसंघ धरले तेंच्यांनी ते त्या वाठारांतले लोक आसा तेंच्यांनी कंप्लेन्स केल्ल्यो कांयच करूंक नासलें पूण ह्या लोकांनी वचून थंय धाड घालून तांकां धरले कितें केलें तेंचे आतां अजून पर्यंत खंय कंप्लेनी केल्ल्यो पयलीं मय तशें न्ही कंप्लेनी केल्ल्यो मागीर कंप्लेनीचेर इफेक्ट जावन ताका धरले न्ही कोणे धरले अरे धाड घातली तेचेर आणि त्यांना धरले लोकांनी धरूंक ना तुमचें म्हणणें कितें सरकार मुद्दाम तुगेलो असली इल्लिगॅलिटी अलाव करता मुद्दाम करता म्हणना पूण खंय तरी कंट्रोल आसपाक जाय न्ही कंट्रोल आसा हांव सांगता आमी सोसायटीक वी हॅव टू इन्स्टिगेट सोसायटी टू ब्रिंग दीस इश्यूज टू द ओके म्हाका दुसरो विशय जो पंचायतीचो महत्वाचो कारण वेळ कितलो आहा म्हणून पंचायतीच्या विशयाचेर नरेश बाब अशे किती इश्यूज आसा जे तुमकां ह्या सरकारान सोडयल्ले जाय पंचायत म्हणली की पंचायत हाऊस टॅक्स कलेक्ट करताली हाऊस टॅक्स कलेक्ट करता आसतना ह्या लोकांनी सरकार येतकूच तुमचा हाऊस टॅक्स माफ जातलो लोकांक पळय एकदां माफ जातलो म्हणून सांगलें काय लोकांनी भरपाचो बंद केलो तेका बंद करतकूच तेका मॅचिंग ग्रांट दिता म्हणून सांगली सरकारान अजून पर्यंत दिवंक ना तेजे कितें तुम्ही 1 कोटी दितले ना तुम्ही 1 कोटी पळय सरकार खुबशी गोष्टी सांगता पळय नरेश बाबा हांव एक ना सरकारान सांगले आता तुम्ही सांगता की पळय सरकार खुबशी गोष्टी सांगता करतले म्हणून ती ही जी गोष्ट आसा हांव मानता सरकार सांगले पूण करूं ना लोकांक ना म्हाजे पंचायती हांव लोक पयशे भरता आमचे मातशे बरे लोक ते पंचायती पयशे भरता थोडे लोक जे बिचोली सारखे बी भरना जातले हांव नको तुझ्या मतदारसंघात भरना आसतले अशें म्हणनाका तूं वचून पंचायतीन म्हाजे पळय तू पंचायतीन रावना तू पंचायतीन सरकारान जर उतर दिले न्ही त्या उतरा भितर ते करपाक जाय तुम्ही 1 कोटी दितले म्हणून सांगतले आनी 2 वर्सां काडटले तुम्ही दितले 1 कोटी पूण 2 वर्सांनी दितले पूण तो पर्यंत कितें म्हणून हांवें तांकां म्हटलेलें कितें तुम्ही 1 कोटी दितले ते बरें आसा पूण तो पर्यंत पयलीं 1 लाख तरी तांकां दिया सो दॅट म्हणजे ती तो पर्यंत ते पंचायत कित्याक करता कित्याक दिता ग्रांटीनेट कामांक तुम्ही फाल्यां समजा जर डिझास्टराचेर समजा जर ते कोणाक एक 500 रुपयाची कापत दितले जाल्यार तेंचे कडेन 500 रुपया नासता प्लास्टीक आजूक मेन कारण तांकां हाऊस टॅक्स बंद केलो इन्कम तांकां मायकलांनी एकदा इश्यू काडिल्लो की इन्कम सोर्स कितें सारखे पंचायती भितर रिच पंचायत